Hello, guys, welcome to my live stream. Today, I am going to pray for the elderly and sick people. Lord, I praise you and I thank you for the gift of the lives of the elderly people. Dear God, I place in your hands all the people who are sick, weak, and elderly people who are suffering, Lord. Bless them, Lord, with good health and heal them. We say that as we age, we get wisdom, knowledge, experience, and understanding. The white hair signifies wisdom and experience. We should respect our elders and treat them well. If we hurt them, God will get angry on us. Lord, I pray that may you send your mighty angels to guide and protect all the elderly people who are sick or need help, but they don't have anybody to help them. If we don't have anyone, God is with us. We should always remember that if we have no one to take care of for us and we have no one, that time God will surely help you. We always have to call the Lord and He will help us. He will send us the help. He will help us in our difficult times. My Lord will show you His miracle. My Lord will show you His power. Jesus is our Savior and Healer. There is nothing impossible for Him. Lord, there are many old people who don't have. Lord, there are many old people who are sick, even if they don't have any diseases. They are suffering from something or the other, maybe back pain, shoulder pain, knee pain, infection, wounds, headache, etc. And there are many elderly people who are suffering with various diseases like cancer, diabetes, yellow fever, blood pressure problems, migraine, asthma, lung infection, lung cancer, skin diseases, gum recession or gum disease, kidney failure, etc. Lord, heal them completely. Send your Holy Spirit and fill them with your power. Cover them with your precious blood. Heal all their diseases and whatever they are suffering from, maybe mentally, physically, or spiritually. I thank you, Jesus, beforehand because I trust you completely. I have full faith in you, and whoever believes in the healing, they will receive it in your mighty name, Jesus Christ. Amen. Whoever believes, say Amen. Now I will read few Bible verses. Please wait for a few seconds.
गोजेवंतांक देवाचो आदार. जोय जोय सोरेस्पोर, ओतम्या म्हज्या सोरेस्पोराची स्तुती कोर. जीव आसोसोर सोरेस्पोराची वाखाणणी करतलो. सोगले म्हजी जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. राजकार भाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. असोक्त सोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो धुलींतलो आयलो धुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिस्कोटून गेल्यो. जासो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सोरेस्पोरा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, सूर्य आनी दर्यांत आसा ते सोगलें. सोरेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो न्हीद करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयड्यांच्यो सांखळी सोरेस्पोर तोडून उडयता. सोरेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवलोल्यांक न्हीद उबी करता. सोरेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. बऱ्या मनशाची सोरेस्पोर अपुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेंत तुजो देव, तोच सोरेस्पोर राजवंत चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. Now I'm going to read the next Bible reading, Sirach chapter 38, verse 9. म्हज्या पुता, तूं पिडेस्त आसतना पिडे विशीं चिंती नाकाय. पूण सोरेस्पोराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पिकयतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. Now I'm going to read Sirach chapter 41, verse 1 to 4. मोरण, ए मोरणा, आपले आस्पोती सांगातान शांतीन जियेतोल्यांक आनी कसलेय हुस्क्या विरींत सगले बरें चलतना आपल्या जेवणाची कुशालकाय भोगतना तुजो उगडास करूंक कितली कोडू खोट भोगता. ए मोरणा, कोणूय गरिबेन जियेतलो बिगडलोले भलायकेचो उतार पिरायेचो हजार हुस्क्यांनी बुडलोलो चितेस्त आनी खुशाल नासलोलो. मोन्नाच्या फॉर्मोणांक भियेनाकाय. तुज्या आदी आयलोल्यांक आनी तुज्या उपरांतूय जियेतोल्यांक सगल्यांक ते फावो जायत आसा म्हणून उगडास दवर. हे फॉर्मान सोरेस्पोरान सगळे जीव प्राणांचेर मारला. सोरेस्पोराक मानवता ताचेर होरकोट हाडूंक तूं कोण? तूं हांगा 10, 100 व 1000 वर्सां जियेल्लो म्हणून
हाची चौकशी कोणी केल्या? देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. This verse not only tells that we should not be afraid of that death, but it also talk about that how unexpected does the death comes. But we should remember that death is for every living being, whether it is a human being, whether it is any plants, animals, every living being has to die one day. That is the universal truth, and that is from the Lord itself. We cannot do anything about it. Okay, now I am going to read next reading Sotra chapter 35 verse 1 to 38. Psalms chapter 35 verse 1 to 38. Kostotole कोश्टवतल्या मनशाचे प्रार्थन दुस्मान मुझेर चोडल्यांत सुरेश परा म्हजे वाटेन उबो राव म्हजे फाटीक लागल्यात तूं तांचे फाटीक लाग तुजे कवच आनी धाल घे उठ आनी म्हज्या आदाराक ये तुजो भालो सोदून मार म्हजे फाटीर येतोल्यांक आडावन दवर हांवूच तुजो तारोक अशें म्हज्या ओतम्यांक सांग म्हजो जीव काडूंक सोदतात तांकां लोचयेक घाल तांचे नाक कातर म्हजेर वायट येवजितात तांकां धांवडाय तोकली पोंदाक घालून तांकां पोलून वचूंक दी सुरेस्पराचो दूत तांकां धांवडायता तेन्ना पोलो वरी ते वाऱ्यार उबून वचूं सुरेस्पराचो दूत तांकां दिसपटायता तेन्ना कालके आनी निसोर ते वाटेन ते चोलून वचूं कारण विणे म्हाका तांणी जाल मांडले म्हजो जीव काडूंक फोड मारलो देखून असोकमांत तांचे घोट्टान जावं म्हाका मांडलोल्या जालांत तेंच फारो म्हाका मारलोल्या फोंडान तेंच पडूं तेन्ना म्हजो ओतमो सुरेस्परा सोवे संतोस्तलो ताणें म्हजें तारण केलें म्हूण मुरखोडटलो म्हजी हाडां लेगून अशी उल्हासतली तुजे सारको
दुसरो कोण सुरेस्परा? उसुक्त गरिबांक बलिश्ट मनशाच्या हातांतलो तूंच निवारताय. दोलदिऱ्यांक लुटणारांच्या चोपक्यांतलो तूंच सोडयताय. कितलेंच जण लोटीक गोवाय दिवंक उबे जाता. म्हाका खबरूच नासलोल्या अपराधा विशीं फिर्याद दितात. बरें केल्यांक परतून म्हाका वायट करतात. म्हजें काळीज सारकें एकसुरें जालां. तरी ते पिडेंत आसलें तेन्ना हांव मुगेलो दूख काडटालो. उपास करून कुडीक दडवून दितालो. इश्टा वो भावा पासत जालें पुरी तांचे पासत म्हज्या काळजान प्रार्थना करीत आसलो. जसो पूत सोंपलोले आवयक रडटा तसो हांव तोंड कालें करून कोटीन दडोन भोंवतालो. पूण आतां म्हजे पांय निसरले म्हणून ते खुशी जावन एकठांय जाले. एकठांय जावन म्हाका चावूंक लागले. उसुकमांत बोबो मारून म्हाका पिजूंक लागले. म्हाका कुसां लायत आसात आनी रागान दांत किल्लून तांबोनासतना म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. सायबा, केन्ना पर्यान ओगीच फोलेतोलूय तांच्या घासांतलो म्हाका सोडय. ह्या शिनवाच्या चोपक्यांतलो म्हजो जीव वाटाय. व्हडले सोबेंत तुका दिनवासतलो. लोकांची जोमात भरता तेन्ना तुजी तुस्त करतलो. फटकिऱ्या म्हज्या दुस्मानांक म्हजेर वयर नाचूंक दिवं नाका. कारणां विरेंत म्हाका जळटात तांकां म्हजी बेपरवा करून दोळे मोडूंक दिवं नाका. तांची उतरां शांतीची न्हय, देसांतल्या शांत मोनाच्या मनशाचेर लोचंदा मांडटात. तोंड उक्तें करून म्हज्या तोंडार मारतात. चल रे तूं, आमी तुजें सगळें जाणो. आतां सुरेस्परा, ओगी रावूं नाका. तुंय सगळें जाणूय. म्हजें सोडशिल्लो पयस सरूं नाका. उठ, जागो जा. म्हाका राखूंक ये. म्हाका सांबाळूंक ये. दुनिया, म्हज्या देवा, तुजे निती पोरमोणें सुरेस्परा म्हजी जोडती करून दी. म्हज्या देवा, म्हजी घोट पळोवन तांकां हांसूंक दिवं नाका. आपल्या मोनांत तांकां चिंतूंक दिवं नाका. वय रे, आमकां जाय तशें जालें तांकां म्हणूंक दिवं नाका. आमी ताका खावन उडयलो. म्हजी निर्भाग पळोवन खुशी जातात. तांकां सगल्यांक लजेक घाल. तांचो मान बोगून उबय. म्हजेर पांय दवरून चोडतात फुलतात. तांचें नाक कातरून उडय. तांचे शिराक पडूं. म्हाका न्हीद मेळ्ळोले खातीर संतोसतात. तांकां आनंद आनी सूख सदांच तांणी म्हणजे भोव व्हरतो आमचो देव.
आपल्या सेवकाक शांती मेळ्ळोल्यान तो आपुणूच खुशी जाता आनी म्हजी जीब तुजें प्रमाणीकपण गाजयतली. दिसभर तुजी तुस्त करतली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Now I am going to read Psalms chapter 46, verse 1 to 11. Psalms chapter 46, verse 1 to 11. सुरेस्पराचेर मीतमेर नासलोलो विस्वास. देव आमचो आसरो. तो आमचे बोल. गोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भिव कापल्यार कापूं. दोंगर खोल दर्यांत उपतोन पडूं. दर्याची उदकां चलबोलूं गोलबोलूं. ल्हारांच्या मारान दोंगर हालों. आमी हालची ना. दोलबाराचो सोरेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो खिलो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडतली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. वडत्या सोरेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान चोर तिकाण केला शारामोदे तर ते शार हालोत कशें. दीस उदेना फुडें देव येता ताच्या आदाराक. ताचो ताळो जोर सोंसोनलो राष्ट्रां थरथरतात. राजवंतांची जाता मोडफोड. भिव वेता कोंसलून. दोलबारांचो सुरेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो खिलो. येयात पोलेयात सुरेस्पराची कर्तुवां. ताणें प्रितुमेचेर केली अजापां. दोनू मोडून भाले तुटोवन दार लासून उडोवन सगले प्रितुमेर तो झुजा सोंपयता. शांत रावात. हांव देव म्हूण वळखून घेयात. राष्ट्रामोदे भोव व्हडतो संवसारांत उठून उचलो. दोलबाराचो सुरेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो खिलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Now I am going to read next Bible reading, which is Psalms chapter 51, verse 1 to 19. दूख दौरतोल्या पातक्यांचें प्रार्थन. काकलुसारा देवा म्हजी काकलूत कोर. बो कोनवाल्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय. धून धू म्हज्या अपराधाची खोट. पातक्याच्या चिखलांतलो म्हाका नितोल कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक आसा म्हजे मुखार. तुजेर होय तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नोदरेन जें वायट तेंच हांवें केलां.
देखून म्हजीर फॉर्मोन मारताय तेन्ना तुझे फॉर्मोन नीतीचे. म्हजी सोडती करताय तेन्ना चुकी विरेंत तुजी सोडती. हांव कोले पातकान सोलमोला आवयच्या कुसप्यान थावन हांव पातकी. मनशाच्या काळजांत तुका जाय प्रमाणीकपण तर भोर तुजी साणबाय काळजांत म्हज्या. तूं म्हाका नितोल निर्मोल कर आनी हांव साफ शुद्ध जातलों. तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परस धवो जातलों. संतोषाचो आनी आनंदाचो नाद म्हज्या कानार पडूंक दी आनी तुवें पूद केली हाडां जिवाळ जावन भुरकटूं. म्हज्या पातकावेली तुजी नदर काड. सगळी म्हजी गुन्यांव नाच कर. निर्मोल कालीस देवा रचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत. थीर मन घडून परतून तूं दी म्हाका. तुजे सरशिलो काडून म्हाका भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे वेलो काडूं नाका. तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. उदार मनाचो करून म्हाका थीर सांबाळ. तुज्यो आज्ञा तुज्यो आज्ञा मोडतोल्याक तुजी वाट दाखयतलो. Okay, I will continue. Sorry. तुज्यो आज्ञा मोडतोल्यांक तुजी वाट दाखयतलो आनी पातकी मनशां तुजेशी परतून येतली. मनांतलो म्हाका निवार देवा. म्हज्या दारोखा आनी तुज्या प्रमाणीकपणाचें किर्तन म्हजी जीब घासयतली. म्हजी ओट उगड सुरेस्परा आनी हांव तुजी वाकाडणी करतलो. भेटयलोलो आयडन आतां तुका मानव ना. होमूय ओपून दिल्यार तो तुका नाका. देवाक खरो आयडन म्हणल्यार खोटी भरीत काळीस. खोटी भरीत आनी घालत्या जाल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट करचो न्हय. सियोनाक तुजी दया मोया दाखय. जेरुसलाच्यो वण्टी नव्यान बांदून दी. तेन्ना तुका मानवतले समृद्धी प्रमाणे ओपलोले आयडन भेटोवण्यो आनी होम वेडीचेर दवरलोल्या पाडकोल्यांचें समर्पण. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, I'm going to pray for the sick. This is a special prayer for the sick. This is the prayer of Saint Joseph Vaz. This is in English. Special prayer over the sick. Heavenly Father, your Son proved through wonders how sensitive your heart is towards those who are burdened with sin, sorrow,
sickness, and difficulties. Through the wonders your servant, Saint Joseph was wrote both in his life and death. He trailed the same path to show forth that divine kindness and thus drew thousands to the bosom of the Church. Therefore, we plead through his intercession to increase our faith in you, to make of us true witnesses of your love, and if it is your will to grant us this favor, pray silently for your intention. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Now I'm going to sing two songs. The first song is We Are Here to Praise You, and the second song is Father, I Place into Your Hands. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries above Father. Help us now to give you pleasure and delight, hearts and minds that and will that say, I love you, Lord. Father, I place into your hands the things I cannot do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family.
Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Father, we love to see your face, we love to hear your voice. Father, we love to sing your praise and in your name rejoice. Father, we love to walk with you and in your presence rest. For we know we always can trust you. For we know we always can trust you. Heavenly Father, I pray, may all the people who believe in your name, who are sick, who are weak, who need your help, the elderly, may they receive the healing for their diseases, may they receive the healing for their sicknesses, and may you heal them. May you send your Holy Spirit, and may they be healed in your name, Lord. I pray that may our sins be forgiven in your name, Lord. I praise you and I thank you and I worship you. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.